आता आमचे हें सगळं नुकार वयता आमचे सारकें 20% घालतले आमी सारकें सायडा आहा हेंच कांय उलोवपा जायना आनी मोड आहा तो सारको इफेन करून घालला आतां मोडान म्हणपा न्हू आनी आमकां हिंग सगलो कोण लोक हिंग हेल्प कोन्नाय चोय आतां आमकां कोणूय हेल्पा यो म्हणून सांगलें तेंकां पूण येवंक ना आयज पासून कोण कित्याक रेल्वे कडेन सगल्या मागीर त्रास जातले तें जालें म्हणटो मागीर सगळें कळटलें कितें जाता पळय तें आनी सीएम हिंग एक पाट येवन गेलोलो आतां आमी नकय तो खंय पावल पळयतो 3 वर्सां पयलीं येयलोलो हिंगा आनी तो सांगतालो आपूण तुमकां हेल्प करता म्हणून आनी आतां तेजी कांय खबर ना खंय लिपोन आहा कितें म्हणून आमी आतां कांय खबर ना तेजी 20 तारखेर कोऑर्डिनेट्स केल्ले हिंगा हे जाग्यार मोडो पाली विलेजान आनी आयज तेणी डिमार्केशन म्हणजे ते नीज गायले आयज आमकां हे लोकांक कळोन येता कितलें तेजें एक्विजिशन जाता तें हो म्हज्या मुखार आहा तो सामको मुखार आहा तो आनी म्हज्या फाटल्यान चोयल्यार ही सगळीं घरां तेंचे किचन आहा टॉयलेट ब्लॉक आहा आनी 2 घरां सारकीं हे रेल्वे ट्रॅकाचे डबल ट्रॅकाचे लायन तेजी वयता आतां ही लायन दाखयली ती ही फुटिंगाची म्हळ्यार तुमकां कळोन येता कितलीं घरां ती एक थिंगा ग्राउंड प्लस 1 घरूय आहा कोणाचे फाटल्यान रोड्रीक म्हणटा तेजें एंटनी सो हे आमी आतां ही गव्हर्मेंटान गेले ते वर्सा 2023 ही तेंकां हे जागो गव्हर्मेंटान गोंयच्या गव्हर्मेंटान तेंचे ताब्यान दिल्लो सावथ वेस्टर्न रेल्वे आनी आयज आमी ही चळवळ करून हेका लोकांक मुखार हाडलां कितलें एक्विजिशन जालें तें हें ते लिपोवन धरून वताले हें जशें हिंगा आमचे सुराले आनी उतोड्यार जालें ते भाशेन ते हिंगाय करूंक वताय आयज हे सगलो लोक दुखी आहा कित्याक तेंकां आयज कळोन येयलां तें कितलें हें एक्विजिशन जालां तें हांव मुगे घर पयलीं म्हाका सांगताले थिंगा सान दाखयताले हांवें म्हणलें ना तुमचें दाखोवया कितें म्हणटा तें सारकें आनी आज चोयत जाल्यार चोय हिंग आयला हितू बोगले पयलीं हे थिंग दाखयताले आतां हिंग आयला हितू बोगले गायला आतां आमी कितें करपा तें आतां खबर ना आतां कितली पाटे चल तें कोडे आपणागे प्लेस तितली म्हणटाय आपणागे म्हणटाय ते आनी आतां कळोन येयला आतां चोवपाक गेले हितू बोगले म्हूण तेम घेयला गव्हर्मेंटान तेंका दिला तेंच्या ताब्या आमी सारकी आतां ब्लँक इस जालो हांय कितें करपा काय म्हूण आमची घरां सगळीं आयज हें जाला मेजप जालें तेमगेले नीज गायल्लो आहा पूण आमगे सारकें घरां तेकोन आनी आमचें किचन वयता घराचें टॉयलेट आहाय तितून आनी वयर रांदको लुगराचेर आमगेलें सगळें सायड रोयलो आहाय आनी कितें पार रोयलो जायते केळी बेळी आहाय तें सगळें भरपूर आतां घरा तेकोन सारकें आमचे थंय नीज गायलो आहा तेमी आमी कितें करपाचें रावपाचें कितें करपाचें आमच्या घराचें आमकां सुसेग ना आनी आतां आमकां कांय उलोवप कांय जायना जेवण लागून नाका जाला टॉयलेटी सारकें आमगे थंय